हो तुमक ಮಿಗೆಲ್ ಪುತ್ತಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗಿಲ್ಲ ನವೆ आमगेल पुत्तू SLC-तू 90% मार्क घेतला. तागेल मास्टरन म्हणले आणि केचिके चढ मार्क एत्तसिले म्हणून म्हाका मात्र भारी खुशी जाले. मिगेल पुत्तान इतले मार्क घेतला नवे म्हणून. हां ताका आतां हांगा कॉलेजाक सेरसिला. ते कसं घेतला म्हणल्यार ते कसे की बँकान तांणी काम करच्याक प्रसुलभ केम हां 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 कॉमर्स घेतला तो. ते मिगेल कुंभ मत्तेक पट्टणी संचय येतवे. हां ते घेतला. अडना आत कॉलेजा वत्तस आणि मिगेल बामणाले कसन सांगचे त्यांची पद मनेल तेदना घरा येता ती असील जेवता ती 2 दीस आसता ती मागीर वत्ता ती आणि 1-4 दीस कुसड अंगल घेऊन येता ती. हां अंगल उंबळच्याक तंगल म्हाका शिकोणे जाणना नवे. ताचे खातीर घरा येता ती. हां आयलरी तेंची म्हाका सवचे चेडूआ सवचे तेंची वಯ್ಯ ಬಾ ಗಾದಿನಾವೆ ಹುಟ್ಟುಗುಣ ಸುಟ್ರು ಹೋಗಲ್ಲ म्हणून तशी. हां आता नी कसं की मुकारी पळो का 2000 मेलच्या टायमा घरा येतात की कसं की. हां हांव कसल्या तेचन कडका नवे मेलचे कालाक नवे तेदना पळोवया. हां कसं देंक बहे थू कोण ऐकलं रे मिगेल मर्याद वत्ता. हां हेकड तेकड कोणे ना अंती अडना लायक दले कारड्डेवय म्हण संगील भारी चांग केला हांव तवळ दुखून देंक येतस बा अंतू इंतू देंक भायर घालले. हो ते सुंदरी बसली आमो कल्लल चढदल की कसंकी देंको खांकी पुरा ಒಟ್ಟು ಎತ್ತಸ ಓಂಕಿ ಯಾನದಲ್ಲ ಪೂರ. हो सुनमा लगी इल्मु कुंचिन मने देंग कड़ता बही गड़द जवन की कसंकी. हाँ चमकुच बळेरी कळता ಹೆಜ್ಜೆ ವೇರ್ ಹೆಜ್ಜಿದವನ್ನೆತ್ತಸ ते पदस्मु चौथी गणपतीले तशी दिसतस. सुनमा एक पळेला जोर हास येतस. ती येतला घेऊच तरी हांव असं कंट्रोल करून घेऊ का. कसं गो सुंदरी एकेकली जास्तच मुगो आरामार हंग बसल्या मु कसन खबर गो. काय ना मये शीची कसं केवढ गासयले मिगेल चढवाल असत मु कसने पुणे कितापती. हां ते उड गासैल मये तितल्यांची तुम्ही खंय दुखून येतसत मये. हांव मिगेल बहिणील जावे ते गेलेल गो काली फोन येईल पळय फोनार उलयता आसील मो. हां तंगेल घराक. हो होई वे मये तुमका चमकुच्या कसली की कष्ट झाले म्हण केस हंग बैसत मये हंग जागस मग हंग बैसती येत मये. हो मक्क चमकुच्या दत्ताना म्हणतो हसतस की कशी गो. अयो ना मये ना ना अशी कसे केवढगास येऊन हासयले आणि गम्मत वे प्रजावणा जावण कसं गम्मत गो अप्रूप कैलिया हाव कसने पुणी कोनवाडिया म्हणना गो तंका ಒಟ್ಟು एक जावण तितलेंची तिगेल दू अमेरिका दुखून आयले नवे ते प्र ಹೊಡ್ಡಸ್ತಿಗ್ दाखोका नवे ताका तीन मग जावण आपेल गो. हांव आमगेल सोयऱ्यालेक पुरा सांगत नवे मिगेल बहिणीकनी सांगत नवे ताज खातीर तीन आपयला. हां हो होई वे तुमको जावणा म्हूण आपण कसने स्पेशल केलेले ना हांवे आनी कसं रंदप केलेल मये केलेल कसने ना गो एक अळंबे बुत्ती अळंबे बजो आणि अळंबे उपकरी आणि कसं केलेल पळय गोडशी खंयचेच्या बा अळंबे पायस की कशी. कसने अळंबे पायस वे कसंदल्ला गो तुका. नी पुरा बग अळंबेच म्हण मगिरी पायसू अळंबेच केल की म्हण लेकले. हसो कसने पायस तव ಒಟ್ಟು ಚಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೌಲಿಂತಿ ನವೆ आणि जेवण अशी
त्यांनी म्हाका जेवणाक म्हण आपलेलें न्ही गो. तशें आसतना हांव जेवनाशी येत गो. जेवली गो हांव. एक मुठी चड जेवली म्हणया. जाल्यार ही आयटम चड नासिल गो. हे कुवाळे आंबट तें मात्र बस बसी वाण दवरल्या. तेंची अळंबे बजो उपकरी अळंबे बुत्तीपुरा थोडे वळला. ताजे बागी वापस दायकी म्हण निमगूच पंचादी ना. हे कुवाळे आंबट मात्र आणि दायवे कसलेक सुनमये समज जेवनी तुवा. कुवाळे आंबट मला तू प्रीती नव्हे म्हण चच्चार पण ते सांगता. तेंची अळंबे रंदे कसं एक वाडिया म्हण ना गो. जाल्यार हांव वळल प्रचंड कोण जेवली गो. कडे री तिगेल दुवे कसन दिसली की एक 4 बज वळली गो. हांव नक्का म्हणटाची पुरा खाली केले. तुम्ही चमकून येत असत मो. त्यांनी कोणे तुमका घरा हाण सोडत म्हण सांगा न्ही. हा कार घरा हाण सोडत म्हणली ती. हांव नाक म्हणले ओ थंय पळे 2 रस्ते कुडवत मो. थंय तकड तंक वच्चे सिल्के ते रन्न वत मु ते वाट. थंय रन्न वच्चुनु कसे की फोटोनी कड़क खयबा कसेंकी ತಂಗೆಲೆ मक्का या म्हणली ती. हांव याना म्हणले मक्का हंगा चमकूच दायना तुंची पळयतस मो. हेज्जे वयर हेज्जी दवर नेतस आनी ते पुरा रन्नान बोंचू हईवे. हांव याना म्हाका हंगा देवे येती हंगा लग्गी आमगेल घर म्हणले. त्यांनी घरा येता घरा आणू सोडता म्हणली ती. नाक म्हणलं हांवें गुर चमकता घरा वच्च्या म्हणून. आनी तू इत्या आरामात बसल्या ना. चिकेची पाय दुखीशी दिसले ताका हंगे एक गडी बसया म्हणून बसली. घरा गेल मागीर आसिलेंच नवें काम. अय्यो आता कला चेडूवांक कसन सोक्क येयला म्हणून. थंय पळे एक चल्ल्यानी चल्ली खंयचे नमने उलयता बसलीन पळे. असल रन्ना वाटेन बैसून उरलो कावे. ते चेल्लेक तितले अक्कल नावे. कस नमने चेडूंक येबा. कोण मये तुम्ही कोणाल बागी सांगता ती. हंग नाही गो तकड पळे तुगल फट्टी मागशी चिके दूर पळे. कसन चेडूंक येबा थ. अय्यो होई मये हे चेडूवांक कसन कली लागला की. थू चंदू कोण वाजूच प्रायरी असल पुरा काम करतसत मु. थो गाऊंची बाहेर आयले री कोणाकय कळना म्हूण लेखलीन ती. खंयचे नमन की बा थो. तो वैल पेंटा नागा पयले नात की म्हण गो. किनकी सानस्तान पळेले तगल मत्ते केस उपरा पळेले री तशी दिसता बा कसन की.